मुख्यमंत्र्याच्या साखळी मतदारसंघात विकतात ड्रग्स, सुभाष वेलिंगकराचो आरोप। ड्रग्स विकप्यांची नावा सांगात उडयता भितर, मुख्यमंत्र्यान दिला उतर। निमणे कडेन दर्या देगो नितळ करपाचो सरकारान काढलो आदेश, फुडल्या 12 दिसां भितर दिसतल्यो दर्यावेळो नितळ, मुख्यमंत्र्यान दिला उतर। 2 ऑक्टोबराच्यान गोंयांत सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी लागू, महात्मा गांधीचे 150वे जयंती निमतान घेतला निर्णय, दंड भरपाक रावात तयार, सांगला मुख्यमंत्र्यान। साकवाळ पंचायत आणि मुरगांव नियोजन आणि उदरगत प्राधिकरणामंदी पेटला, पंचायत म्हणटा एमपीडीए समितीचेर आसपाक जाय सरपंच वा पंच वांगडी, पूण एमपीडीएक ही गजाल ना मान्य, तांच्या कामाची एकूय फायल क्लियर करपाची ना, थारायला पंचायतीन। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी, पळयात खबरो विस्तारान। ड्रग्स खंय खंय विकतात? मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या साखळी मतदारसंघातच विकतात। हांव जागे सांगता, पुलिसांनी धाड मारून कारवाय करचे, हें आव्हान दिला मुख्यमंत्र्याक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो बंडखोर फुडारी सुभाष वेलिंगकरान, आनी मुख्यमंत्र्यान हें आव्हान घेतलां। तो म्हणटा ड्रग्स विकप्यांची नावां सांगा, उडयता तांकां भितर। स्वतः शिक्षक आशिल्लो गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकरान दिल्ली नावां आयकून अजापच जावपाचें। एक स्वतः मुख्यमंत्री अध्यक्ष आशिल्लो साखळेच्या रवींद्र भवनाचो वाठार, आनी दुसरो स्वतः वेलिंगकर जे शाळेचो मुख्याध्यापक आशिल्लो त्या दिवचलच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयाचो वाठार। पळयात ताणें वाचून दाखयल्ली सुवातांची यादी। मदीं एक घोशणा आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली, जेन्ना पत्रकारांनी तांचें लक्ष वेधलें की ड्रग्साचो मोठो फैलाव जाला आनी शाळांनी सुद्दां ड्रग्स पावले अशें आमी फाटल्या एका प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगताले। आमी ती रेटरेटली आमी ताचो पुनरुच्चार करता आनी हें करपा खातीर सगळ्या गोंयभर भोंवपाची डॉक्टर सावंतांक मुख्यमंत्र्याक गरज ना। खुद्द साखळे गांव जे तांचें आसा ती ठिकाणां सांगता खंय ड्रग्साचें आदान प्रदान जाता आनी तरुण पिढी कॉलेजांतली ड्रग्स हें करपा खातीर थंय वता। तांणी रवींद्र भवनाचो परिसर जो आसा थंय प्लेन्स क्लोरांतले पुलीस धाडचे, अटक करची त्या सगळ्या भुरग्यांक आनी तपासचें ते हायस्कुलांतले, हायर सेकंडरींतले काय कॉलेजांतले भुरगे आसा ते, आनी आमकां गॅरंटी आसा थंय हायस्कुला पासून ते कॉलेजा पर्यंतचे विद्यार्थी जे आसा हे तातूंत सामील आसतले। गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आसा साखळे, सामको मतदारसंघान सामको घराकडल्यान अशें वोत मारलें पणजे येवपाक, काय थंय आसा ते रायबंदरचो जो ट्रान्सफर जाला थंय शिफ्ट जाला तो, ताजी मोकळी जागा जी आसा त्या सगळ्या दोंगराचो वापर थंय आशिल्ल्या गाड्यावाल्यांक तपासाक वचून साखळे कुडचिरे वचपाचो जो विठ्ठलापुराच्यान रस्तो आसा थंय राण्यांच्यो समाधी आसा, जुनी स्मारकां राण्यांची आसा, राणे कुटुंबांतली, त्या काशांच्या कुटुंबांतली, त्या थंय धाड घाला। साखळी गोडाऊन्स आसा कारापूरच्या त्या हाजेर तिस्काचेर, त्या गोडाऊन्साच्या फाटलो सगळो एरिया जो आसा वो ड्रग्स वापरपा खातीर वापरलो वता आनी मुख्यमंत्री रावता त्या लागचो बिचोली जो हे आसा ताजे शांतादुर्गा हायर सेकंडरी आसा, कोराड्याची मळी म्हणटात थंय बोर्ण्या, ताजो तो सगळो परिसर जो आसा तो एबॅन्डॉन्ड परिसर। ह्या परिसरांत ड्रग्साची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल जाता आनी विद्यार्थी वर्ग तुमकां तें करता आसतना दिसलो, त्यामुळे तांणी दिशाभूल गोंयकारांची करपाची गरज ना। पत्रकारांनी ह्या आरोपा संबंधात मुख्यमंत्र्याकडेन ताची प्रतिक्रिया मागली। ताणें सांगलें, ड्रग्स विकप्यांची नावां सांगात, हांव तांकां भितर उडयतां। पळयात। उगीच बदनामी करपा खातीर कोणी पेपराक वयच्या पयलीं म्हाका दिसता दिस इज व्हेरी सेन्सिटीव इशू, खूब सेन्सिटीव इशू। आमचो एंटी नार्कोटीक सेल इज डुईंग व्हेरी गूड वर्क। तांच्यांनी एकूच ताका कोणाचेर डावट आहा पळय न्ही साखळेन तांच्यांनी नांव दिवचें, हांव ताका धरताना वांगडाच भितर उडयतां। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी श्याम च्यारी। बरोच बोवाळ आनी रडारड जाल्या उपरांत दर्या देगो नितळ करपाचें टेंडर भायर सरलां। कंत्राटदार नितळसाणीच्या कामाक बेगोबेग सुरवात करतलो। साधारण 12 दिसां भितर सगळ्यो दर्यादेगो नितळ जाल्ल्यो दिश्टी पडटल्यो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां। दर्यादेगावेल्या पर्यटना खातीर गोंय संवसारभर फामाद, पूण हालींच्या तेंपार कांय वायट गजालींनी ताका रेवाडो घाला। खास करून दर्यादेगो कोयरांनी भरिल्ल्यो दिश्टी पडटात।
दर्यावेळांचेर वापरपा खातीर हाडिल्ल्या रेंवेर धांवतल्या ऑल टेरेन व्हेकल्सांच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. which will help for the security, coastal security purpose and also for the drowning cases in the state of Goa in the tourism. Thank you for the Goa shipyard. Because which is important for the coastal security as well as for the drowning cases. As I said, they have given these two vehicles. In long run, the government will purchase the other vehicles also on the other beaches. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. 2 ऑक्टोबराच्यान प्लास्टिकाच्या एकेरी वापराक गोंयभर बंदी घातल्या. ह्या फुडें प्लास्टीक पोतयेचो वापर करतल्यांक दंड भरचो पडटलो. From the 2nd of October, 150th the Jayanti of the Gandhi Jayanti, we are banning the single-use plastic in the state. We are announcing for all the people of the Goa so that we are banning, so that they should initiate from themselves to stop using of the single reusable plastic. So, of course, we'll give the fine. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांकवाळ पंचायत आनी मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणा मदीं पेटला. एमपीडीए समितीचेर सरपंच वा पंच वांगडी आसपाक जाय अशें पंचायत म्हणटा, पूण एमपीडीएक ही गजाल मान्य ना. पीडीएन दिल्ल्या न्हयकाराक लागून पंचायत वाठारांतल्या तांच्या कामाची एकूय फायल क्लियर करचे नात अशें पंचायतीन थारायला. सांकवाळ पंचायतीन सोमारा हे विशींचो थाराव घेतलो. सरपंच गिरीश पिल्लय म्हणटा पंचायतीक कुशीक केला. 50 कोटी परस चड महसूल एकठांय करपी पंचायतीच्या सरपंचाक एमपीडीएचेर निवडपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. एमपीडीएचो अध्यक्ष म्हणटा हे विशीं तो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. पीडीएन आतां अपॉइंटमेंट न्यू मेंबर्स अपॉइंट केला. तितून पयलें सांकवाल पंचायत जे आसा ताका सायडलायन केल्ले. आमचे पंचायतीची एकूय मनशाक पीडीएन मेंबरशिपान घेवना. कितें म्हळ्यार पंचायतीन पळोवपाक गेल्यार सांकवाल पंचायत चडशे रेवेन्यू जनरेट जाता. पीडीएन जितले फायल तांचे येता चड सांकवाल पंचायत आनी रेवेन्यू चडशें ते पीडीएन जे मेळटा रेवेन्यू आमचे पंचायत सांकवाल पंचायत. आनी आमचे पंचायतीक कित्याक लागून सायडलायन आमचे मेंबर कोणूय ना. पंचायती कोण आमचे पंचायतीची कोणाकूच घेवना. वी ऑलरेडी टेकन अ रेजोल्युशन. आमी रेजोल्युशन घेतलेलें की आमी हेजे फुडें जे कितें फायल्स येतले पीडीएचन आमी तुमी आमकां घेयना पंचायतीक घेयना जाल्यार जे फायल तुमचे येतले पीडीएचन पास जाता ते आमी एप्रूव करपाकूच ना. आमी एप्रूव करपा ना. तुमी पीडीएचन करता पण सांकवाल पंचायती कोणूच ना. त्यामुळे आमी बेश्टे कितें एप्रूव करपाचें फायल तुमी थिंगाच्यान एप्रूव करना. आमी पंचायत एप्रूव करपा ना. खंयचे फायल येवनी कन्स्ट्रक्शन फायल कसले येवनी. सांकवाळ पंचायतीन घेतिल्ल्या निर्णयाक थळावी आमदार एलिना साल्ढानान तेंको दिला. एमपीडीएचे समितीचेर गांवांतलो एक तरी प्रतिनिधी आसपाक जाय, कित्याक तर गांवा विशीं ताकाच चड म्हायती आसता. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन एमपीडीचे समितीत बदल करपा विशीं विनवणी करची पडटली अशें एमपीडीएचो अध्यक्ष क्लाफास डायस म्हणटा. And the presence of a local is very essential because the local knows the topography of the village. The local is aware of the eco-sensitive areas of the village, which comes in very handy at the PDA. There might have been some confusion with respect to names, but that confusion should not, end in Sankwal village not having a representative at the PDA. I have written to the Honorable Chief Minister and I have no doubt that he will rectify the situation. तो जेन्ना चेअरमॅन जाता जेन्ना पीडीएचो तेन्ना चेअरमॅनाले मेंबर आसताय. सो हितून मेंबर म्हाका बापून 4 नांव दी म्हणून सांगलें इमिडिएटली चेअरमॅन. आनी हांव जेन्ना 4 नांव दिल्ली तेन्ना मुगेली दोनी कन्सिडर केली. ओन्ली 2 नेम्स चेअरमॅनाले. सो सीएमान सांगलें आपल्याले 2 नांव तुगे जातले अशें बाबून म्हाका सांगलें. नो ऑब्जेक्शन फॉर मी. हांवें कांय डिमांड केलो ना. आय एक्सेप्टेड केलें. सो आज म्हाका कळ्ळें सांकवाळे कळून ना. आनी जेन्ना एलिना वायट हांवें आयकली म्हाका खरें तें सारकें कित्याक तेंगे तो पंचायत इतले रेवेन्यू जनरेट जाता. आय फील तेंगेलो एक मेंबर आसपाक जाय आसलो. आनी हांव डेफिनेटली आज आमगेली मिटींग आसा बीजेपीची 4 हांव प्रश्न सीएमा विचारतलो डेफिनेटली. आनी जाता जाल्यार कितको एडजस्ट करून जाता तेजेर हांव सीएमा कडेन डिस्कस करतलो. इट इज अ सिरियस इश्यू म्हणून आनी तेजेर आमी डिसिजन. सांकवाळच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. ऑशेल, कात्रा, शिरदोना, बांबोळे, गोवा वेल्ला आनी आक्षी ह्या 7 गांवांचेर संकट आयिल्ल्याचें सांगून थळाव्या लोकांनी मरिना प्रकल्पाक विरोध केला. जगदीश भोबेच्या फुडारपणा खाला थळाव्या लोकांनी पत्रकार परिशद घेवन तांचो प्रस्न मांडलो.
हो मनीस निर्मीत संकटात लागून आयज ना फाल्यां ह्यो सुवातो बुडोवपाच्यो आसात. देखून थळाव्या आमदारांनी हाचेर लक्ष घालचें अशें तांणी मागलां. मरिना प्रकल्प आयल्यार थळाव्या नुस्तेकारांचेरूय संकट येवचें ना जाल्यार दर्यांतल्या नुस्त्याकूय धोको उप्रासतलो अशें थळावो नागरीक संजय फातर्पेकार म्हणटा. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आमचे जे सातांद्रे तालिगांव जे 6 गांव आसा 6-7 गांव तांचेर संकट आयलां. ओडशेल, काकरा विलेज, नावशे, सिरिगांव, बांबोली, गोवा वेल्ल्या आमचो पार्ट जो मास्करेनस वाडो दांडो फिशर फोक एरिया आनी आक्षी हे गांव जशे मुंबय बॉम्बे पुरोवन फुडें व्हरून आज मातसो पावस पडला बुडटा. जशे पणजे स्मार्ट सिटी म्हणटा ती स्मार्टली बुडटा. आनी एक 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी हे जर आमच्या गांवार संकट आयला ते फुडें काडना जाल्यार हे 5-6 गांव बीच एरिया बुडपाची आसा. आतां 2019 सडनली एक नोटीस आयली पेपराचेर की 2 नोव्हेंबराक श्यामा प्रसाद मुखर्जीचेर स्टेडियमार 10:30 पब्लीक हियरींग फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें आसा म्हणून. सो सगळेंच हाल्लें कित्याक प्रोजेक्ट शेल्फान उडयलो बंद पडलेलो कांय ना आनी सडनली नोटीस येता. पीपल आर नॉट इवन अवेर. तर ह्या 1.5 लाख स्क्वेअर मिटरांत प्रपोजल आसा ते जवळ जवळ 250 बोटी पार्क करपाक एट प्रेझेंट. सो जेन्ना बत म्हणटा तेन्ना ऑटोमॅटीक एनक्रोचमेंट जाता. आमी जें म्हणलां हय बॉम्बे बुडटा पणजे बुडटा ऑटोमॅटीक वी आर गोईंग इन टू एनक्रोचिंग द वॉटर. सो बुट्टेचो 100% स्कोप. MPD म्हणटा रिवर जुवारी फूल आपली. MPDक एकूच सांगता रिवर जुवारीक तुमी जल्मा काडूंक ना. रिवर जुवारीन तुमकां जल्मा काडला आनी तुमी ते आख्खी म्हणटा आपल्याची एरिया जाल्यार इतको नुस्तेकार आहा लोक तो एक रिपोर्ट तुमी दिवंक जाय आसलो बाबा हे एरियेक नुस्तेकार बरेच आहा आनी नुस्तेकारांक विसरपाक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मंगळारा संसड्यार वचून पळोवणी केली. कोयराचेर प्रक्रिया करतना घेवपा विशींचे जतनायेचे संबंदात अधिकाऱ्यांनी पालिका मंडळाक सुचोवण्यो दिल्यात. संसड्यार आदींच पडून आशिल्ल्या कोयराचेर प्रक्रिया केले बगर नव्यान कोयर घेवंक नाकात अशें उच्च न्यायालयान पालिकेक सांगलां. तशेंच फोमेंतोक दिसा आड 1 लाख रुपया फारीक करपाकय पालिकेन मान्य केला. There is a court order saying that you are not supposed to touch the dump. So today's meeting with them and the Pollution Control Board was how do we address this issue. So Pollution Control Board was requested and the officials of the Pollution Control Board we saw all this. आणि ताणी कितें म्हणलें की आमकां हाजें कॅरेक्टरायझेशन करचें पडटलें म्हणून. Characterization is basically whether how much of it is compostable, how much is non-compostable, what is the inert fraction in that. They will have to do the characterization. So once they characterize it, then what is not compostable, we can take it for baling. It is true that they are also finding because it is in the tipping area. म्हणटकीर ते सांगतात की ते टिपिंग एरियेक आशिल्ले कारणान मातशें ताणेंय आमकां रिक्वेस्ट केला की ते हांगा शिफ्ट करचें. एक्चुअली दॅट एरिया वी हॅड मार्क फॉर आवर शेड फॉर द बेलिंग एरिया अनदर शेड. सो तेय नेक्स्ट विकाक आमचे टेंडर जातले आनी वील हॅव अ स्मॉल प्लॅटफॉर्म देर. दे वील गिव अस द इलेक्ट्रिसिटी आनी थंय ते बेलिंग मशीन घालून थंय स्टार्ट करतात ते तिसरें मशीन आसता. The third point was whether we can, they will take the restaurant waste at 9, to which because of some tanchi employees and as a tanchi problem they said we'll open the plant at 8 o'clock this week. Then they have given us a schedule. Next time we will next weekak 15 दिसांनी आनीक आठवड्यांनी आमी 7 ओपन करतात म्हणून सकाळचे. तर तुम्ही तेन्ना सुद्दां धाडल्यार आमी घेतात पूण रातचे आमकां शक्य जावपा ना म्हणून. गोवा सुरक्षा मंच अंदू आपलो 3रो वर्सुकी दीस मनयता. ताचोच वांटो म्हण 2 ते 7 ऑक्टोबरा मजगती मतदारसंघ सक्रियता अभियान गोंयच्या 30 मतदारसंघांनी चलयतले. तातूंत स्थानीक समस्या हाताळप, धरणे आंदोलन करप, निवेदनां भेटप अशे उपक्रम आसतले अशी माहिती गोवा सुरक्षा मंचाचो मुखेली सुभाष वेलिंगरान दिल्या.
गोंयचें नांव संवसारीक पावंड्यार व्हरून पावोवपी गोंयकार आशिल्लो भारतीय स्वातंत्र्य सैनीक फ्रांसीस लुईस गोम्साचो धडो गोंयच्या पाठ्यपुस्तकांत येवचो अशें सुभाष वेलिंगकारान मागलां. अंदू तिसरो वर्धापन दीस, तर त्या निमित्त मातशें काम वाडपाच्या दृश्टींतल्यान एक उपक्रम आमी जो हातांत घेतलो तो मतदार संघ सक्रियता अभियान. अशें अभियान हें गोंयभर गोवा सुरक्षा मंच करतलो. 2 तारीख म्हणजे महात्मा गांधीजी जयंती ते 7 ऑक्टोबर अशा 5 दिसाच्या भितर हें अभियान गोंयभर पूर्ण करपाचें आसा. त्या अभियानाक सादारणपणे 30 मतदारसंघांनी, म्हणजे आमी मिटिंग्यो तश्यो 32 मतदारसंघांनी घेतल्यात, पण 30 मतदारसंघांनी तरी कितें तरी स्थानीक इश्यू घेवन कार्यकर्ते निदर्शन, मोर्चा, अधिकाऱ्यांक निवेदन देणे, धरणा अशा प्रकारचे वेगवेगळे कार्यक्रम 30 मतदारसंघांनी गोंयच्या करतले. पणजेच्यान आमचो खबराकार अमर चावरिया. आता घेऊया गोंयभरच्या खबरांचो धांवतो आलेख. महात्मा गांधीच्या 150व्या जयंती निमतान भारतीय जनता पार्टीन 30 जानेवारी मेरेन वेगवेगळ्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. दर एक मतदारसंघात 150 किलोमीटर पदयात्रा काडपा बरोबरच बाकीच्योय कार्यावळी आयोजीत केल्या. फोंड्याच्या फातिमा हायस्कुलान विज्ञान प्रयोगाच्या प्रदर्शनाचें आयोजन केल्लें. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार मुख्याध्यापक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ज्येश्ठ नागरीक आंतरराष्ट्रीय दिसा निमतान समाज कल्याण खात्यान जाण्टेल्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो. साखळेच्या रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जाल्ली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या वेळार हजर आशिल्लो. जाण्टेल्यांचो अनुभव भोव म्हत्वाचो. जाण्टेल्यांनी भुरग्यांक आपले अनुभव सांगचे अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां. नवरात्रा निमतान गोंयभर दांडिया आनी गरबांचें आयोजन करतात. नवरात्रांक आयतारच्यान सुरवात जाल्या. दसऱ्या दिसा नवरात्रा सोंपतात. नवरात्रा निमतान गोंयभर दांडिया आनी गरबाचें आयोजन करतात. बेकायदेशीरपणान फळां, भाजी, उसाचो रस आनी हेर वस्तू विकपी गोंया भायल्या लोकांचेर कारवाय करची अशी मागणी करपी निवेदन दिवचलच्या लोकांनी मुख्य अधिकाऱ्याक दिलां. ह्या लोकांचेर कारवाय करपाचें आश्वासन मुख्य अधिकाऱ्यान दिलें. अंदूची गांधी जयंती ही 150वी जयंती. काणकोणच्या लायन्स क्लबान ती वेगळेच तरेन मनोवपाचें थारायलां. गोंयांतल्या नव्या आनी प्रस्थापीत कवीक एकठांय हाडून हास्य कवी संमेलन घेवपाचें थारायलां. बुधवारा 2 ऑक्टोबराक सांजे 4:30 वरांचेर काणकोणच्या मोलेम रिसोर्टात कवी संमेलन जातलें. हास्य सम्राट राजे पवाराचे येजमानके खाला नामना मेळिल्ल्या कवी बरोबर युवा कवी आयकुप्यांक पोट धरून हांसोवपाचो यत्न करतले. हातूंत कारवारी, मालवणी भाशेचोय आस्वाद घेवपाक मेळटलो. आयोजकांनी हे खेपे तशें आव्हानय केलां, सीट धरून बसपाचें, पोट धरून हांसपाचें. कोंकणी भाशेंतल्यान आमी वेगवेगळे पैलू दाखयत आसतना, म्हळ्यार भाशेंतल्यान जी भाशा शैलीचो विनोद दाखयत आसतना आमी कॅथलीक टोन्साची भाशा, मागीर कारवारी टोन्साची भाशा किंवा कोंकणी आमची मंगळुरी स्टायलीची भाशेंतल्यान विनोद कशे घडटा हे आमी वेगवेगळे थंय दाखोवंक जाय. खास करून एलिटो, कार्मेलिनो तो येतलो आनी जुलियट येतलें. तेन्ना आयज समाज जो पळय आसा तो सदींच तणावा खाली आसा. तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें की त्या तणाव मूत करपाक एक 2-3 वरांचो प्रोग्राम करया. तें हास्य कवी संमेलन करया म्हणून. आनी आमी फाटल्यान बरयलें, बॅनराचेर बरयलें आसा की सीट धरून बसात आनी पोट भरून हांसात म्हणून. तर एक 3 वर तरी एक समाजा आमच्या एक बरें तणाव मुक्त एक हांसपा मेळटलें. आनीक त्या दिसाचो आमचो विचार केलो की आमी ह्या हॉलिडे मोलिमायक हो कार्यक्रम घडोवन हाडया म्हणून. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार.
फोंडेच्या डे केअर सेंटरात भुरग्यांक पिवंक दिल्ल्या दुधात तंबाखू मेस्तुरात केल्ल्याचे एफडीएन मान्य केला, पूण ते सिद्ध करपाक एफडीएन 12 दीस घेतले. काँग्रेसीन एफडीएचेर टिका करतना 2 दिसां भितर रिपोर्ट दिवपाक जाय आशिल्लो अशें म्हटलां. एफडीएच्या विरोधात निशेध उक्तायतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दितकच आयतारा फोंडे पुलिसेंत रिपोर्ट पावलो. पुलिसांनी कोर्टा मुखार दवरपाक कळाव लायलो अशें काँग्रेस म्हणटा. भेसळ आशिल्लें दूध पिवयल्ल्यान एका सान भुरग्याक हॉस्पिटलांत व्हरून घालचें पडिल्लें. आपल्या भुरग्याक दुधांतल्यान तंबाखूचें उदक मेस्तुरात करून घातलां अशें ताच्या पालकांनी फोंडे पुलिशेंत कागाळ नोंदयली. पालकांनी एफडीएक ताचें सॅम्पल दिल्लें. हें केअर सेंटर अशेच तरेन भुरग्यांक भेसळीचें दूध पिवयता काय कितें हें पुलिसांनी तपासचें अशें काँग्रेसीन मागलां. पुलिसांनी इतको फॉलोअप केल्लो, पुलिसांनी तुमकां रिमायंडर धाडलेले, पुलीस स्वता परत थंय वचून प्रेझेंट रावले. अशें आसतना पसून तुमी 12 दीस करून रिपोर्ट दिवंक शकले ना. आनी जेन्ना शेनवारा दीस आमी सांगलें की आमी मोर्चा घेवन एफडीएचेर येतले सोमारा, ते दीस शेनवारा रातचो 11 सुमार पुलीस स्टेशनाचेर रिपोर्ट पावलो. खरें म्हणल्यार आयतार सबंद दीस म्हणून पुलिसांनी खरें म्हणल्यार से तयार करपाक जाय आशिल्लो. पुलीस आपलो से घेवन रेडी नाशिल्ल्या कारणान आनी थंय पुलीस ह्या हियरिंगाक से घेवन थंय प्रेझेंट नाशिल्ल्या कारणान हो एंटिसिपेटरी बेल हियरिंग परत पोस्टपोन जालें. आतां 7 तारखेक 7 ऑक्टोबराक हें बेल हियरिंगाचेर बेलाचेर हियरिंग आसा एंटिसिपेटरी बेलाचेर. आनी त्याच बरोबर जी आया रेणुका भीमराव शिंदे हिजें काल जी बेल आशिल्लें तेणें परत बेल एप्लिकेशन केलें, तिजी बेल परत रिजेक्ट जावन तिका 4 दिसांचो रिमांड पडलेलो आसा. आतां आमी जी सीसीटीव्ही फुटेजी वयल्यान जे आमी पळयलां तें फक्त 1 दिसाची सीसीटीव्ही फुटेज आमी पळोवन हो आमकां प्रकार नजरेक आयलो. आतां हो प्रकार कितको तेंप हो प्रकार चालू आशिल्लो, काय ही तेंची रेग्युलर प्रॅक्टीस जावन आशिल्ली की जेणे करून भुरगे कोण मस्ती करता गुंगी घातले आनी तेणी दयले तंबाखू, हेजी चवकशी जावपाक जाय. कित्याक हे हो इम्पॉर्टंट एविडन्स आसतलो. पुलिसांनी खरें म्हणल्यार त्या दृश्टीन आतां आपली तपास करपाची गरज आसा. कित्याक हो आतां ही रेग्युलर प्रॅक्टीस जर जाता आसत हे इतर आनी इन्स्टिट्युशनांनी हे चालू आसतली. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.